नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे मुख्य खबरो. तुर्त सेवेसाठी 100 क्रमांकाच्या बदलाक 112 क्रमांकाचे संपर्क करा. दांडेली गांधीनगर हिंगा झगड सोडव गेल्या युवकाली हत्या. कोरोना महामारी पोलिसांक जाली किरकिरी. कारवार मेडिकल कॉलेजाच्या पहिली बॅचात 124 विद्यार्थी डॉक्टरेट. अस्तोटी श्री मलोरामनाथ देवाला उत्सव फक्त धार्मिक विधीक मात्र केले. पेट्याल हल्ल्यात जखमी झाले हरिण वन विभागाला ताब्यात. आतपळ्या सविस्तर खबर. कोरोना महामारी पोलिसांक जाली किरकिरी. कारवार कोरोना महामारीची लागण दिसदिसा वाढतच असताना एक कडे कर्फ्यू तसेच एक बाजून बाजारात गर्दी करून फिरचे जनसागर हेमका सांभाळसाठी पोलीस दिवसभर आपली ड्युटी करते रावतात. तितूत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गोवा राज्य लगत असा. गोवा राज्यातल्या येवच्या प्रवाशाचेर कोरोना पसरू जायन म्हणून चेकिंग करची ड्युटी आणि कागदपत्र तपासची ड्युटी या पोलिसाक असा. या कामात आशिल्ल्या पोलिसाक कोरोनान फाट सोडली ना. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात 21 पोलिसांक कोरोना पॉझिटिव्ह झाले मेळ्ळे. तितूत प्राथमिक संपर्क झालेल्या पोलिसाच्या कुटुंबाक 8 जण कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. जिल्हा पोलीस खात्याच्या पोलिसाक संबंधित अधिकाऱ्यान निर्लक्ष केल्ल्यान ही स्थिती झाली. कारण दिवसभर कर्तव्य करतल्या पोलिसाक स्पेशल अनुदान, सॅनिटायझर, मास्क हेची व्यवस्था केली ना. जिल्ह्याच्या सीमा भागाचे कर्तव्यात आशिल्ल्या पोलिसाक N95 मास्क, फेस कव्हर, ग्लास, PP किट, सॅनिटायझर हे सुद्धा दिले ना. हे पोलीस आपल्या कुटुंबाची आरोग्याची चिंता सोडणं कर्तव्यात मग्न आसात. तसे जाल्यार पुढे खूप संकट ओढ पडतल म्हणून गृह सचिवालया नजरेक हो विषय हांडिलो. तेमी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून अनुदानात काय कमी ना, पोलिसांक किती समस्या असल्यार ती पूर्ण करूक आम्ही सिद्ध आसात आणि किती समस्या उरल्या ती जाल्यार ती जिल्हा SP पूर्ण करूक त्यांनी सूचना दिला असे कळलेला. दांडेली हिंगा झगड सोडव गेल्या एक युवकाली हत्या. क्षुल्लक कारणान जाऊ लागलेले झगडे सोडव गेल्या युवकाचेर चाकवान वार करून हत्या केली घटना दांडेलीच्या गांधीनगर भागात घडली. गांधीनगराच्या कन्नड शाळेलागी स्थानिक युवक मनोज प्रकाश पाटील वय 22 हाचे बरोबर स्थानिक जावन आशिल्ले फारूक, कार्तिक अलियास ब्रुसली तसेच इतर आमचे भितर झगडे जाऊ लागले. त्यांना मनोजालो धाकलो भाव संदीप प्रकाश पाटील वय 20 हेमी तेमगेले व्हडले भाव मनोज प्रकाश पाटील हेमका सोडवच्या गेले. त्यांना फारूक मडिला व्यक्तीन सोडव गेल्या युवकाचेर चाकवान हल्लो केलो आणि सोडव गेल्लो युवक संदीप प्रकाश पाटील हेमगेले मरण जाले. हे प्रकरण दांडेली शहर ठाण्यात दाखल केला. घटनास्थळात पोलीस DYSP गणेश KL, CPI प्रभू गंगनहळ्ळी, PSI यल्लप्पा S आणि महादेवी नायकवाडी हेमी तेमगेले कर्मचारी बरोबर घटनास्थळात भेट दिवन तपास केले. युवक संदीप प्रकाश पाटील हेमगेले मृत शरीर सार्वजनिक रुग्णालयात शवागारात दवरलात. या घटनेसंदर्भात 2 जणांक अटक करून चौकशी करू लागलात म्हण माहिती मिळेल असा. या घटनेचो मुख्य आरोपी फारूक हेमगेलो शोध कार्य चालू असा. कारवार मेडिकल कॉलेजाच्या पहिल्या बॅचात 124 विद्यार्थी डॉक्टरेट. कारवार मेडिकल कॉलेजात फर्स्ट बॅचात 124 MBBS विद्यार्थी डॉक्टरेट पदवी घेऊन सेवेक मेळ्ळे. 2014 सालात डॉक्टर शिवानंद दोडमदी हेमी कारवार मेडिकल कॉलेजाची स्थापना करूक खूप कष्ट घेतिले. या कॉलेजाक तेमगेलो मोलाचो हात आशिल्लो. आज ते सर वर्ग जावन दुसरे सेवा करतात. तेमगेली याद मात्र सगळेच कारवारकार करतात. KMC आता आशिल्ले डॉक्टर बरीच सेवा दितात. अशेंच हेच फुडें या कारवार मेडिकल कॉलेजाचे सगळे डॉक्टर अशीच प्रगती जावन लोकांक बरी सेवा मेळू असे समाजसेवक राहुल नायक हेमी कळयला. आज आमगेले कारवार मेडिकल कॉलेजा भितर 124 डॉक्टर्स आमकां सेवेक मेळचे सारखे आज आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. कित्याक म्हळ्यार तुमी आज फर्स्ट बॅच कारवाराक मेडिकल कॉलेज जाले नंतर फर्स्ट बॅच आज पास आउट जावन घेवन 124 लोक तेजे भायर येयल्ले आसात. आनी ह्या टायमाचेर आमकां मेळप म्हणल्यार खूब एक पुण्य केल्लें उरतलें आमी कारवार लोकांक. कित्याक म्हटल्यार दडमनी सारको मनीस एक मेडिकल कॉलेजाक 2014 जो येयल्लो तेणी खूब बरें काम केलें आमगेल्या कारवारासाठी. कारण त्या टायमाचेर बिल्डींग कंप्लीट जायना जाल्यार बीर अर्ध कंप्लीट आसतना सुद्दां तेमी कशें गडबड करून येवन
कशें तरी घेवन आमी चलयतले म्हणून एक तांकां विश्वास आशिल्लो तेमकां स्वताचो. तेमी फर्स्ट बॅच स्टार्ट केल्ल्याक त्या टायमाचेर आज फर्स्ट बॅच स्टार्ट केल्याक आज 5 वर्स कंप्लीट जावन घेवन आमकां एक कोरोना टायमाचेर एक डॉक्टर्स अवेलेबल जाले. ह्या गोश्टीचेर हांव गडमनील सराक अभिनंदन सांगूंक सोदतां. आनी गडमनील सराक आमकां याद केन्ना जालें तरी मेडिकल कॉलेज जेजो पर्यंत आसा तेजो पर्यंत आमकां डायरेक्टर जो आशिल्ले गडमनील सर तेंगे केन्नाच याद उरतलो आमकां म्हण हांव ह्या संदर्भात सांगूंक सोदता तुमकां. पेट्याल्या हल्ल्यात हरीण जखमी. हरीण वन विभागाल्या ताब्यात. रानांतल्यान गांवाकडे येयले हरिणाचेर पेट्यान हल्लो केलो जाल्यार स्थानीक लोकांन पेट्याल्या तावडींतल्यान हरिणाली सुटका केली. ही घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हळियाळात भागवती लागीं घडली. पेट्याल्या हल्ल्यात हरिणाल्या उजव्या पायात गंभीर जखम जाला. घटनास्थळाक तातगेरी विभागाचे वन विभागाचे DRFO प्रकाश, गार्ड हैदर अली कुमार हंचीन मजी हेमी जखमी जाल्ल्या हरिणाक उपचार दिवन वन विभागात रक्षण करून दवरलात. आणि हरीण पुराय प्रमाणात बरें जाले नंतर दांडेली वन विभागात सोडटले म्हण माहिती मेळिल्ली आसा. तूर्त सेवेसाठी 100 क्रमांका बदलाक 112 क्रमांकांचेर संपर्क करा. कारवार. केंद्र सरकारान हेच फुडें अर्जंट सेवेसाठी 100 क्रमांकाक बदलाक 112 ह्या नंबराचो कॉल करून तूर्त सेवेचो लाभ घेवसाठी एक भारत एक तूर्त सेवा संस्था ह्या परिकल्पनेमार्फत एमर्जन्सी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERRSP अशा वाहनाक हिरवो कंदील दाखोवन चालना दिली. ह्या वेळेर तेमी सांगले की ही केंद्र सरकाराली योजना असून जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारील्या अध्यक्षतेत समिती रचयला. राज्य सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे टप्प्याटप्प्यान वाहनां जिल्ह्यावार मंजूर करतले. आता पोलीस मुख्य कचेरींतल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याक सगळी 12 वाहनां वाटलात. कारवार, भटकळ, दांडेली, शिरसी ह्या डिव्हिजनाक काम करतल्याक प्रत्येक डिव्हिजनाक 3-3 वाहनां मंजूर केलात. 112 नंबराचेर कॉल केल्यार अगत्य आशिल्ल्या विनंतीचेर जाता तितले बेगीन स्थळार सेवेसाठी वाहन पावतली अशें तेमी सांगले. ह्या वेळार SP, एडिशनल SP, DAR DYSP R दिलीप, अरविंद कुजलगी, CPI संतोष शेट्टी हे हजर आशिल्ले. अस्नोटी श्री मलोरामनाथ देवालो उत्सव फक्त धार्मिक विधी करून केलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात अस्नोटी गावच्या ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाल्या उपदेव श्री मलोरामनाथ देव अस्नोटी सातेवाडा हिंगा एक भव्य दिव्य अशा देखाव्यात नवीन देवळाचो शिलान्यास करून देवस्थानाचे पूर्ण रूप प्राप्त जावन 1.5 वर्ष जाले. प्रत्येक वर्साक मे महिन्याच्या पयले सोमाराक जावचो ह्या देवाचो वार्षिक उत्सव गेल्ले वर्साक कोरोना महामारी रद्द करचो पडलो. ह्या वर्साक मोठे उमेदीन करया म्हूण मे 1, 2 आणि 3 ही तारीख ह्या देवळाचो अष्टबंध कार्यक्रम करचो म्हूण ठरयले. पण ह्या वर्साच्या वाढत्या कोरोना महामारी लागून कार्यक्रम नाईलाजान रद्द करचो पडलो. पण श्री मलोरामनाथ देवाचे वर्साचो धार्मिक कार्य पुरोहित आणि स्थळीय मोजक्याच भक्तान सामाजिक अंतर पाळण, सरकारी नियम पाळण हो कार्यक्रम पार पाडलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्यात विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.